आयज आमी देवाचें उतर आयकलां, कानांनी आयकलां आनी कितें घडलां तें दोळ्यांनी पळयलां. इस्रायल पोरसां आतां येदी व्हडली संख्या ती अरण्यांतल्यान चलोन वेता. हें मनशां कडेन केन्ना घडचें ना. पूण देवान तें घडोवन दाखयलें. पयले सुवातेर देव मोइजेसाक जिरकुटान दिश्टी पडलो. तेन्नाय तें जिरकूट उज्यान भरलेलें पूण जळो नासलेलें. तें पळोवंक म्हणून तो लागीं सरलो. देवान ताका सांगलें लागीं सरो नाकाय, जे पांयाची पायजणां काड आनी म्हजी शिये, कित्याक हो जागो पवित्र. देवाशी आमी येता तेन्ना आमी जाणूंक जाय की तो पवित्र म्हणून. आनी आमचें सगळें आपलेपण पळय आसा तें सगळें काडून उडोवचें आनी ताका आमच्यान अणभवूंक जातलो म्हणून ताणें पयलो अणभव हे भाशेन घेतलो. आनी देवान ताका हुकूम दिलो, तूं आतां हे म्हजे पोरजेक त्या गुलामपणांतली काडून भायर हाडटलोय. थंय हें कशें जातलें? हांव तुजे बरोबर आसतलो आनी हांव तुका सगळें करून दाखयतलो. म्हणटूच मोइजेसाकूय आब्रामा भाशेन विस्वासान सगळीं पावलां मारूंक पडलीं. आतां तो हे सगळी पोरजे घेवन येता. तो एकलो ना, ही पोरसां इतली व्हडली संख्या ताचे बरोबर आसा. आनी आतां ते अरण्यांत गेले की ना, तांचे संबंद सारके नासलेले. ताका लागून देवान आतां तांकां एक दर्शन दिवंक तयारी केली. तांकां सगळ्या जाणांक सांगलें 2 दीस तुमी सारके न्हांवन सगळी तयारी करात आनी तिसऱ्या दिसा हांव तुमकां दिश्टी पडटलो. आनी हे भाशेन घडलें. मोइजेसाक ताणें दोंगरार आपयलो आनी ताका थंयसर कशे भाशेन दिसूंक लागलो, गडगडो, जोगळाणी, धुंवर आनी उजो हे भाशेन त्या दोंगरार ताका ताणें दर्शन दिलें आनी लोकांन हें सगळें पळयलें. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता की देवान आमकां कृपा दिल्या ताका सगळे सुवातेर अणभवच्याक. चड करून ताच्या उतरांतल्यान ताणें आमकां ताचें उतर दिलेलें आसा. खूब फावटी लोक वाचता पूण तांकां समजना. पूण जीं कोण ताका हाजीर आसात तांकां तो हें सगळें शिकयता. तांचे दोळे उक्ते कोत्ता, कान उक्ते कोत्ता, सगळें समजोन ताचें जिवीत देवाच्या एकवटान दवरूंक आनी ते भाशेन जिवंक. आतां अशेंच सांतिनासाच्या जिवितान घडलें. देवान ताकाय दर्शन दिलें आनी आमी पळयलां कशे भाशेन हें दर्शन घडलें ताका. पळय तें तो झुजांत सारको मोग्न आसलेलो तेन्ना ती तोफ आयली, ताचे पांय मोडले. ते मेरेन सान देव ताचे बरोबर उलोवंक लागलो. ताका पयलें समजोंक ना, पूण मागीर ताचे भावार्थाचे दोळे आनी कान उक्ते जाले आनी तो जेजूचें उतर, जेजूचें जिवीत नियाळोंक लागलो. सांत भक्तांनी कशे भाशेन ताका नियाळलो आनी तांचें जिवीत बदलोन ते जिवंक लागले तें ताणें पळयलें. आनी ताच्या काळजांत ती उर्बा आयली, हांवें तसोच करतलो. ताणें तर केलां, म्हज्यानूय जाता. हांवें आतां जेजूचें उगम स्थान पळय आसा थंयसर वचोन हांव प्रेरणा घेतलो. आनी तेन्ना ते भाशेन जातालें. ते वेगवेगळ्या सुवातींचेर वेताले. पूण म्हत्वाचो म्हणजे जेजूचो उगम स्थान. तर आतां तो स्पान्याक आसलेलो, मांद्रिजा म्हणटा पळय थंयसोत्तान तो बार्सेलोना गेलो. बार्सेलोनाक ताका सांगलें, आरे चुकणे तर पयशे आनी बिस्कुत्यो आनी खावपाक कांय ना जाल्यार ते घेवचे ना. पूण ताका फकत देवाचेर पात येवन देव हें सगळें घडोवन हाडटलो म्हणून ही खात्री आसलेली. पूण हे ताका बेंगडायताले. तरी पूण ताणें थोडे पयशे घेतले, थोड्यो बिस्कुत्यो घेतल्यो. पूण बोटीर चडटाना ताणें कापतान सांगलें तुका येवंक जाता म्हणून. हें सगळें धरून बेश्टोच गेलो. आनी तेन्ना गेल्या उपरांत अशें घडलें की थंयसर खूब लोक आसलेलो.
एक बायल आनी तिचें चेडूय आसलेलें ती रोमांक येताली म्हणटत मागीर ती इटालियाक आयल्या उपरांत ती प्रवास करूंक लागली पांयान वाटेनूच वताली आनी ती रातीक मागीर तांकां न्हिदचें पडलें ती सगळीं जाणां ते भाशेन वताली रातीक इतलो आवाज जालो की दोगांय जाणां ती माय आनी धूव भायर आसलेली आनी रडोंक लागली व्हडल्यान बोबा मारूंक लागली कित्याक एकलो चेडो तांच्या फाटल्यान लागलोलो हाका इतलो राग आयलो असलें आमी आतां करूंक फावना म्हणून सगळ्या जाणांक ताणें व्हडल्या उतरांनी उलयले सगळ्या जाण भियेले आनी ती तेगाय जाणां रातचीच चलोंक लागली हे भाशेन देवाचेर पात येवन तो सगळो आपलो प्रवास करतालो सगळें सारकें थाऱ्यार हाडच्याक देवाचे मदतीनीच करतालो मागीर तो रोमाक आयल्या उपरांत ताणें पाप साहेबाचें बेसांव घेतलें जेरुसलेक वचपाक आनी मागीर तो वेनिसाक वचोंक लागलो वेनिसाकूय थंयसर खूब जोरी आसलेली आनी खूब भिरांत आसलेली तो ते एकामेकाक भियेंताले कोणाक तो जोरी जाल्या आतां ह्या दिसांनी आमी हालीं पळयल्लीं आसा कोवीड जाल्लें पळय तेन्ना सगळीं जाणां एकामेकाक भियेंतालीं कोण दुसऱ्याक कोवीड दिवन कोण मरतलो ते भाशेन जाल्लें आनी ते पळयताले तांचे कडेन सर्टिफिकेट आहा जाल्यार नाजाल्यार ते तांकां शारांत येवंक दिनासलें शार बंद आसतालें आनी दारवंटे आसताले थंयसर शिपाय आसताले पूण ताका कांयच म्हणिनासतना करिनासतना ताका भितर सोडलो तितलेंच न्हय वेनिसाक आयल्या उपरांत ताका आतां प्रवास करूंक जाय आसलेलो बोटीन वचोंक जाय आसलेलो थंयचो ताका एकलो श्रीमंत मनीस मेळ्ळो ताका एकदम आवडलें तो म्हणल्यार तूं कितें कोत्ताय कितें आनी तो बरे भाशेन उलोवंक लागलो ताचे कडेन ताणें ताका आपणागेर व्हेलो आनी खूब दीस तांगेर दवरलो ती बोट वेच्या आदीं ताणें सगळी बंदोबस्त केली ताचे पासत आनी हे भाशेन देवान ताचे पासत हें सगळें केलें म्हणून तो दिनवाशी काळजान देवाक आर्गां दीत रावलो मागीर थंयचोच थान ते जाफा पावंक लागले थंयसर गेल्या उपरांत तो सगळे स्वातीचेर गेलो जंयसर जेजू आसलेलो आनी एका मोट्ठान तो रावतालो फ्रांसिस्कानाच्या पूण ताका थंयसरूच रावंक जाय आसलेलो पूण त्या प्रोविन्शलान ताका सांगलें बाबा तुज्यान हांगसर रावंक जायना कित्याक हांगसर खूब मारामारी चलतात तूं आतां क्रिस्तांव करूंक आयलाय सगळ्या जाणांक ते क्रिस्तांव ना म्हणून तशें चलचें ना तूं तुजे वस्तुंगी सगळें करूंक सोदताय हांव तुका हुकूम दितां तूं आतां पोत्तून वच तो जबरदस्तीन सगळ्यांक कितें बरोवन हाडलेलें तें दाखोवंक लागलो ताका ताणें ताका सांगलें बाबा पळय म्हाका हांगसर अधिकार आसा पाप साहेबाचो तुका हांगसर दवरूंक ओ तुका धाडूंक आनी तूं हांगसर रावनाकाय तूं वच मागीर ताच्या मनांत जालें आतां हांवें म्हज्यो वस्तूंगी करूंक फावना आदीं ताका अशेंच देवान सुचयल्लें की आपूण कितें करता तें आपल्या ओत्मीक गुरू कडेन विचारूंक जाय आनी तो मागीर कितें निर्णय घेता तें हांवें करूंक जाय ते भाशेन ताणें करून आयलोलो तो आनी आतांय ताका अशें दिसलें की म्हज्यान म्हाका जाय पळय तशें करूंक जायना इगोर्ज मात म्हाका कितें सांगता ते प्रमाणे हांवें करूंक जाय निमाणो तो जेजू माउंट ऑफ ऑलिव्ह आसलेले थंयसर गेलो पांय ताचे कशे भाशेन आसलेले कशे भाशेन तो स्वर्गार गेलो ते पळोवंक जाल्ले ते शिपाय आयले ताका काडलो आनी ताका भायर व्हेलो ताणें ताका कांय करूंक ना कित्याक ताका तो अणभव जाय आसलेलो हे भाशेन म्हज्या भणीनान भावनो तो जेजूच्या उगम स्थान अशें गेलो सगळे ताणें अणभवले पूण थंयचोच ताका रावंक आपणाचे हुस्ताद तो रावंक सोदतालो तें ताका देवान दिलें ना आनी ताणें पळयलें म्हाका आतां हांगसर देव दवरिना सगळें ताणें देवान ताका सुटावे करून बरे भाशेन वचोंक ताका म्हळ्यार तूं सगळें सारकें केल्लें पूण आतां देव ताका सांगता हांगसर रावनाकाय म्हणून हे भाशेन तो देवाचें उतर आयकोन ज्या सुपिरियर आसलेले तांचे कडून तें आयकल्या उपरांत ताणें अशें येवजिलें की आतां हांव पोत्तून येतलो म्हणून देव म्हाका मागीर दाखयतलो कितें हांवें करूंक जाय
कितें म्हणूंक जाय पळय तें हे भाशेन आयज आमी आयकलां त्या प्रमाणे. तर म्हज्या भणीनो आनी भावनो, आयज आमी कसली म्हणून प्रेरणा ताचे कडून घेवया. पयले सुवातेर मागण्याचो मनीस आसलेलो तो. आतां आमी मागण्याची मनशां आसा, पूण कशे भशेन मागणें करता आमी आमचीच फुटफुट्टा, पूण खरे परी संबंद आमचो ताचे बरोबर दरिना. तो आमचे कडेन उलयता तें आयकूंकूच ना, आमी आमचेंच घेवन आसा. तशें चलचें ना. तर आमकां दुसरी कितें सांगतात तेंय आयकून मागीर देवाचें कितें आहा पळय तें आमकां कळटलें. म्हणून हो ताचो मुद्दो आमी घेवया. मागण्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांचें आयकून जेजू आमकां हेचे वाटेन वता तें आमी पळोवंक जाय. दुसरें म्हणजे आमी अधिकारी आसतात पळय देवान निवडलेले तांचेंय आयकूंक जाय. आमचेंच घेवन रावचें न्हय. तें घेतलें म्हणटूच देव मागीर आमकां फुडलीं पावलां मारूंक मदत करतलो. नाल्यार आमी थंयसरूच फारो नासलेले. तो जेरुसलेमाकूच रावलेलो जाल्यार कितें म्हणून जातलें आसलेलें. ही संस्था घडोवन येवची नासलेली. सान फ्रांसीस शावेर घडोवन येवचो नासलेलो म्हणटूच पळयात. ते भाशेन आमी इगोर्ज मात सांगता तें आयकून फुडलीं पावलां मारूंक जाय. तिसरें म्हणजे आमी सदांच म्हणजे कोणें आमकां सांगलें जाल्यार आमकां तें बरें लागना. आमी कितेंचें कितें म्हणूंक लागता, गायसोंक लागता, कितें म्हणटात तांचें नांव वगडायता. कित्याक लागून? कित्याक ताणें आमकां कितें बरें सांगलेलें आसा पूण तें आमकां पटना. आमकां जाय पळय तशेंच करूंक जाय आमकां, हे भशेन जाता. तर आमी तें मनांत दवरया, देवाची कृपा मागया. जशे भशेन सांतिनासान देवाचें आयकून देवाचेर पातयेवन सगलो आपलें जिवीत ताणें देवाच्या ताब्यांत करून जियेलो, तेच भाशेन आमी करया. सगळीं जाणां आतां आमचे अशें उमटेन दवरयात. एकूच मिनट दोळे बंद करया. आनी जेजू आमकां कृपेन बरोवन आयकूंक दिता, पळोवंक दिता, तें आमी पळोवन आमचें जिवीत ताचें सगळें नवसरून ताचे सारकें उदीक जावंक आमी आतां आमचें जिवीत हे भेटोवणेंत ताका भेटोवया. आमेन.